सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वाचून जॉन डिक्रूज आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुजे सिल्वा ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया म्युरियल फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयज इनास द लॉयला हाची आमी परब मनयता तेन्ना सगळ्या आमच्या जेजुईत संस्थेच्या वांगड्यां पासत मागुया. जाय तो बरो वावर आमच्या गोंयांत तशेंच आख्ख्या संवसारान हे संस्थेंतल्यान जाता. तर जेजुईत संस्थेचेर आनी ते करतात त्या वावराचेर आनी तांचे वरवीं बरो वावर करतात तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. आद मायोरेम दे ग्लोरियम. देवाक महिमा दिवंक सगळ्या वस्तूंनी खेरीत भाशेन जे वस्तू आमी करता जेन्ना आमकां सगलो लोक केणटा, जे वस्तू आमी करता जेन्ना संवसार आमकां नाकारता, ह्या सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाक खेरीत भाशेन महिमा दिवंक बाग्योत इनास लॉयलान आपल्या जिविताचो ब्रीद घेतलो आनी संस्थेक तो ब्रीद ताणें दिलो. सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाक महिमा दिवंक जाण आसा. ह्याच बाग्योतान खेरीत भाशेन आमच्या गोंयांत सा फ्रांसीस शावेराक पाठयलो आनी ताका ही उतरां ताणें म्हणलें, कित्याक उपकारो सगलो संवसार तुवें जिखलो पूण तुजो आत्मो विबाडलो जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी दर दिसाक देवाचें उतर आयकून जिवीत बदलून देवाक मानता तसल्यो करण्यो करूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड आमकां ह्या बाग्योंता विदेशी मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हणून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बागेन सुदान सांगवर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सगळ्या स्प्रादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा सासणाच्या देवा सोडवणीच्या कामांत जेजूचो बोल आशिल्लो बागिली जावन तुज्या नांवाक ओदीक ओदीक व्हडतो मान जोडूंक तुवें बाग्यून तिनासाक सगळे सोक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनांत धरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकूट जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासून चलयता सासणाच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षीच्यो 2 फातरी घेवन मोजेस दोंगरा वेलो देंवलो. ह्या फातरीचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोलें आसलें. ह्यो फातरी म्हणल्यार देवाचें काम आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें. ते फातरीचेर कांतयलोलें. पोरजेची बोबाट जोशुवेन आयकली. ताणें मोइजेसाक सांगलें, तोंबूम मोदें झूज जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जाबाब दिलो, जैतिवंत जाल्ल्यांचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलोल्यांचोय तो आवाज न्हय.
पूण हांव आयकोतां तो आवाज गायोनाचो. पेण्याच्या तोंबुशी पावतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचतात तो पळयलो आनी मोइजेसाचो राग चडलो. आपल्या हातान आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयली आनी दोंगराच्या पांयाशी फोडल्यो. ताणें केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बोडून धाडून कूड केली आनी ती उदकान शिवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायलाच्या पुता धुवांक पिवंक दिलें. मोइजेसान एरोनाक म्हणलें, येदें व्हडलें पातक तांचेर हाडूंक हे पोरचेन तुका कितें केलां? एरोनान म्हणलें, म्हज्या दुनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. हो लोक कितलो पातकांक ओडटा तें तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतली आमकां भायर काडली त्या मोइजेसाक कितें जालें तें आमी नकळो. म्हणटूच हांवें तांकां म्हणलें, कोणा लागीं भांगर आसा आपलें भांगर काडून तांणी म्हजेशी हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरचेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घडये म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जाय. आनी मोइजेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव भोव कोंती बरीत जालां. आपणाक एक भांगराचो देव करून हे पोरचेन एक व्हड पातक केलें. पूण आतां तुका खुशी आसल्यार तुज्यान तांचें पातक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलें त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइजेसाक जापाप दिलो, म्हजेर पातक केलां त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलों. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां थंय पोरचेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुज्या मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलों त्या दिसा तांच्या पातकांक लागून हांव तांकां खास लायतलों. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. होरेबाशी तांणी एक पाडकुलो घडलो. घडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवंत देवाक सोडून तोंड खातल्या बैलांची तांणी मुर्ती दवरली. जाबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. इजिप्तांत तांणी केल्लीं वर्ती कर्तृत्वां कामाच्या देसांत नवलां विस्मितां. तांबड्या दर्यांत अजापाचे चमत्कार तरी देवाक आपल्या तारकाक तीं विसरलीं. जाबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जालो. राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइसेस ताणें विचून काडलोलो. जाबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आपल्या रोचना भितर आपले उदार कुशेन बापान आमकां आपली मालगोडी जावंक आमी स्वता उतरां वरवीं मोगाल भुरगीं केलीं. Sorbe
क्रिस्पो तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेसून दुसरी एक वोपार तांकां घाली. सांसवाच्या बिया सारकें सुर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान, पूण वाटूच सगळ्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. तांणी आनीक एक वोपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सुर्गीचें राज. जेसून वोपारींनी सगळ्यो वस्तू पोरजेक सांगल्यो आनी वोपारी बगो तो तांचे कडेन उलयनासलो. वोपारींनी उलयतलो संवसार रोचलोल्या गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रभाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमा हाली. मोगाळ बाबा भयणी, आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी मोसेस पोरजा ओरोण्यांत कोश्टवताली हे पोरजेक दिशा दिवपाक, पोरजेक देवाक मानता तसलें आपलें जिवीत जिवंक दोंगरार वेता. सिनाय दोंगरार वचून देवा लागीं प्रार्थना करता आनी तो प्रार्थना केल्या उपरांत परतून पोरजेशी येता आनी येता तेन्ना तो कितें पळयता. पोरजा भांगराचो देव करून ते मुर्तेक पुजतात तें पळयता. देवाक तीं विसरतात. कित्याक मोजेस गेल्लो आजून तो येना, कितें करता म्हूण जाणो कोण, तो मेला आसतलो हें समजून तीं आपल्याक जाय ते भाशेन भांगराचो पुतलो करतात आनी त्या देव म्हणून ताका तीं बोजूंक वेतात. सगळें विसरतात देवान तांचें सगळें केल्लें तें. देवान बऱ्यो वस्तू केल्यो आनी एरोणाक हें किरीत भाशेन प्रश्न करून मोजेस म्हणटा येदें व्हडलें पातोक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलें. आनी बाबा भयणीनो, हें पळोवन मोजेस सगळो स्थोटाकता. आपल्या लागीं आसले ते दोनी बाबा भयणी हातांनी तो घेवन येता. 2 फातऱ्यो त्यो तांचे मुखार फोडटा आनी परतून तो दोंगरार वेता. कित्याक आपले पोरजेन पातोक केलें, देवाक विसरली हें पळोवन तो दुखेस्त जाता. जिवितांत देव आमकां जायते फावटी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दितात, गुडेक देवाक विसरून संवसारी मोन आमी आपणायता. आयच्या दिसाक किरीत भाशेन जेसू 2 वोपारी आमचे मुखार दवरता. पयलें जावन आसा सांसवाचे बियाची वोपार आनी ह्यो दोनूय वोपाऱ्यो सुर्गीच्या राजा विशीं जेजू आमकां आयच्या दिसाक सोर करून म्हणटा. सांसवाचें बी आनोको कितल्या जाणांनी तुमी पळयलां, पूण ताची सिनरी जायते फावटी आमकां फिल्मांनी दिसता. सगळीं येल्लो 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 फुलां एका आमी हितून शेतांत रोयलेलीं आमी पळयता. जायते फावटी सिनरी दाखयतात ती जावन आसा सांसवाचीं झाडां. जेन्ना बाबा भयणीनो तीं फुलां जातात तीं सगळीं काडून लोक ताची भाजी करून खाता. बरे तरेन हें झाड व्हड जाता, जायतीं सुकणीं येवन तातूंत बसतात. पूण हें बी एकदम ल्हान. आमी तो सांसवाच्या बियाक पळयले, जायत्यो वस्तू सांसवा उद्देशी आमी करता. बरी रूच आमी आमच्या जेवणाक हाडटा. ते भाशेन सगळ्या बियां परस तें ल्हान खरें, पूण बाबा भयण वाटूच सगळ्या झाडां पेऱ्यावून उंच जावन तें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती करता. कितें दाखोवंक सोदता देवाचें उतर जेन्ना आमच्या काळजान रिगता तेन्ना हे देवाचें उतर खिरीत भाशेन सुर्गीचें राज विस्तारूंक आमकां अदीक स्फूर्ती दिवंक गरज. देवाचें उतर आमच्या जिवितान येता तेन्ना अदीक आनी अदीक आमी बाबा भयणो आमच्या जिवितान उत्सूक जावंक गरज, अदीक आमी जिवाड जावंक गरज. देवाच्या उतरा उद्देशी दुसऱ्यांक आमी परगटूंक बरी खबर, आमी झुजारी कशें झुजूंक आमच्या जिवितान हें दाखोड करूंक गरज. हेंच भाग्यो तिनास ते लॉयलान आपल्या सांगात्यां बरोबर केलें.
त्या वेळार इगोज मातेचे संकोश्ट येताले आनी एक झुजारी कसो तो जालो, झुजान जखमी जालो, पांयां ताचो भाव भयणीनो जखमी जावन तो उरलो. आनी ह्या वेळार सगळ्या सातां भक्तांचें जिवीत तो वाचूंक लागलो. बायबल ताणें वाचलो, किरीत पवित्र पुस्तक वाचून आपलें जिवीत ताणें बदल्लें आनी पवित्र सभेच्या हे झुजा खातीर खरेंच ही संस्था, जेजुईट संस्था ताणें घडोवन हाडली आनी तांकां हो ब्रीद ताणें दिलो, आद मायोरेम दे ग्लोरियम. म्हणजे सगळें देवाचे महिमे खातीर आमी करूंक वावरूंक, देवाक महिमा मेळटा त्यो वस्तू आमी करूंक, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. आमचे राशल सेमिनारीन आमी वचत जाल्यार हो ब्रीद थंयसर मारलेलो आसा, आद मायोरेम दे ग्लोरियम. कित्याक जेजूय संस्था जावन आसले आपल्या जिवितान भाव भयणी पाद्रींनी सगळे ल्हानविकायेन देवाक मानता ते भाशेन देवाचें उतर पुरगुटूंक ते वावुरले. आमच्याय गोंयांत व्हडलो एक जेजूईत आयलो, आमकांय ताणें देवाची पुरगुटणी केली, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां जिवंक ताणें शिकयलें. तो जावन आसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, आमचे फिरगोजीचो पात्रोन. भाव भयणीनो, एके भाशेन आमट्या भाशेन तांणी आपलें जिवीत सारलें. जांकां ते आपलो संबंद जोडूंक वेताले थंयसर तांणी तांचें जिवीत अदीक सुफोड करूंक ते वावुरले. आपल्या जिवितान अदीक दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर देवाच्या उतरा प्रमाणे दिवंक ते वावुरले. आयच्या दिसाक हे संस्थे खातीर आमी मागुया. जायत्या देशांनी ते वावुरतात, कुश्टांनी भोव करून झूज, जंयसर भाव भयणीनो झूज आसा, जंयसर भाव कोण वचूंक सोदिना थंयसर देवाचें राज पुरगुटूंक ते वेतात. कोश्ट आपल्या जिवितांत सोंसतात, पूण सुर्गीचें राज विस्तारूंक वावुरतना आमी आमच्या जिवितांत हीच देख घेवन ह्या भाग्यवंता भाशेन आमी अदीक आनी अदीक सुर्गीच्या राजा खातीर आमटे जावंक आज देव तुका आनी म्हाका उलो मारता. जायत घडयेक आमच्या उतरांनी, जायत घडये आमच्या कुरण्यांनी, जायत घडये आमच्या जिविताची देखीन जायते फावटी सोयीक आमकां मेळटात. निराशा आमी जायना जावं, पूण अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत देव आमकां आपल्या उतरा प्रमाणे स्फूर्ती दिता. तीच घेवन आमी संवसाराक मोगान, ल्हानविकायेन आनी अदीक भावपणान हें सुर्गीचें राज विस्तारूंक वावरूंक आमकां सगल्यांक हे भाग्यवंताक फुडें धरून कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C18, पेज नंबर 36. C18. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. बो पवित्र देवा आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिलाय. भाग्यवंती नासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं, आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासनाचे देवा सूर कडेन सूत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांतल्यान आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बरोबरांचो सगळेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी अंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट फोर गोटुया तुझ्या कुसारी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलीप नेरे आमची गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुरू धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमदुतां आनी सूर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतलें सर्वेस्परा सूर वायटांतलें आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक
आमी बरोवशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र बिच्या बाबार्थाची दिसकारांची कुशी प्रमाण तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमची कागद कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना म्हज्या एका सत्रांत म्हाका बळकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या बापा बागयूं तिनासाक तुजे पवित्र सुबेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस ओदीक घोटाय दिवं. ताच्या बोडान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच ओदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गा सासनाच्या सासनाक तुजे मोहिमेचें किर्तोल गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमची भयण लातिना फेर्नांडीस इग्रेजा वाड्यार ही सोंपल्या. कितें भाशेन तिचो इंतेर आज 11 वाजता जातलो. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया E6 पेज नंबर 80. E6. Sorry.